सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी टायटल आनी थंबनेल तर तुमी पळयलेच आसतले, त्याच्या वरसून तर तुमकां कळत आसतलें आयज खंयच्या टॉपिकार व्हिडिओ आसा तो. तर आयज न्हय हांव रुटीन शेअर करचें ना म्हाजो, आनी त्याच बरोबर खंयची रेसिपी सुद्दां शेअर करचें ना. आयज मातसो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो वेगळ्या टॉपिकार आसा. खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केल्ली म्हाका, इंस्टाग्रामार मेसेज केल्ली, वॉट्सॅप केल्लो, इवन कमेंट सुद्दां आसलो. खूब दीस जाले कमेंट येता की आमचे बरोबर शेअर कर म्हणून. सो म्हटलें चला. आनी मेन म्हटल्यार असो प्रॉब्लेम जाता की वॉट्सॅपार आनी इंस्टाग्राम कमेंटान बीन प्रॉपर अशें न्ही क्लियर करपाक गावना, एक्सप्लेन करूंक गावना. व्हिडिओन कशें सारकें म्हणटा तशें पॉयंट अशें क्लियर करूंक गावता. सो म्हटलें चल आयज व्हिडिओ करया, सगळ्यांक गावतली आयडिया. आनी जी म्हाका कमेंट करून विचारतात, वॉट्सॅप करतात, तांकांय बीन क्लियर जातलें. सो आयचो जो व्हिडिओ आसा न्हय तो स्पेशली न्यू चॅनल कोण करूंक सोदता, युट्यूबार न्यू चॅनल कोण करूंक सोदता, न्यू युट्यूबर जावपाक सोदता, तांकां लागून हो व्हिडिओ स्पेशली आसा. सो व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलीं सगळ्यांक हेच सांगता, सपोज जर तुमी न्यू चॅनल ओपन करूंक सोदता, युट्यूबर जावंक सोदता, जाल्यार हो व्हिडिओ स्कीप करूं नाकात. कारण सपोज जर तुमी स्कीप करीत मदीं जाल्यार खंयचोय पॉयंट जो इम्पॉर्टंट आसा तो मिस जावं शकता. सो फूल व्हिडिओ पळयात. आनी म्हाजे कडेन जितली आयडिया आसा, जितली हांवें एक्सपिरियन्स घेतला तो तुमचे बरोबर शेअर करतले. सो फूल व्हिडिओ पळयात कसो कितें आसा कितें तो. तर एक एक करून हांव पॉयंट हांगसर क्लियर करपाक स्टार्ट करतलें. आनी थोडीशी एक्स्ट्रा आयडिया सुद्दां दितलें, म्हणजे तुमकां आनीक हेल्प जातली. सगळ्यान पयलीं फर्स्ट जो पॉयंट आसा न्हय तो आसा हाव टू मेक यूट्यूब चॅनल. आतां युट्यूबर जावपाचो आसा, युट्यूबार चॅनल करपाचो आसा, म्हणजे चॅनल तर इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्यान पयलीं तुमकां कितें करचें पडलें? चॅनल करचो पडलो. युट्यूबर जावंक जायना, सो ताका लागून चॅनल करचो पडलो. सो तुमी आतां चॅनल कसो कितें करतली? सो तुमचें जें कितें थंय युट्यूबार वचून जें कितें फील करूंक जाय, ईमेल म्हण, मागीर एक आय डी करचो पडटलो. तो पयलीं तुमकां आय डी करचो पडटलो. तेज्या उपरांत तुमचो चॅनल जातलो. आतां आय डी तर तुमी केलो. आतां मेन आसा तें कितें? चॅनलाचें नांव. सेकंड जो पॉयंट आसा तो नांव. सो तुमकां आतां आय डी केली तुमी. आय डी म्हणजे युट्यूबार चॅनल ओपन केलो. चॅनल ओपन केल्या उपरांत ताका जें मेन इम्पॉर्टंट आसा तें नांव. आतां चॅनलाक तुमचें एक नांव दिवचें पडटलें न्हय. आतां म्हाज्या चॅनलाक कशें नांव आसा? गोवन गर्ल सुप्रिया म्हणून हें म्हाज्या चॅनलाचें नांव जालें, बरोबर. आतां तुमकांय तुमच्या चॅनलाचें कितें तरी नांव दिवपाक जाय. सो तें तुमचेर डिपेंड आसता, तुमकां कशें कितें नांव सिलेक्ट करूंक जाय तें तुमी डिसायड करूं शकता. नांव सिलेक्ट करतना आतां मेन इम्पॉर्टंट आसा तें म्हटल्यार प्रॉपर अशें नांव सिलेक्ट करूंक जाय. कारण एकदां जर तुमी नांव सिलेक्ट केलें जाल्यार तें परमनंट अशें उरता. तुमी आतां नांव एक सिलेक्ट केलें, फॉर एग्जांपल हांवें आतां एक नांव सिलेक्ट केलें द गोवन गर्ल, आनी तें जर 4 दिसांनी चेंज केलें जाल्यार अशें जायना. नांव हें एकदांच सिलेक्ट करूंक जाय, कारण तें परत परत चेंज करूंक गावना. सो नांव जेन्ना सिलेक्ट करता तेन्ना बरो टायम घेया, बरें चिंता आनी तें सिलेक्ट करा. इवन नांव सिलेक्ट करतना आनी एक गजाल आसता ती म्हटल्यार जेन्ना आमी नांव सिलेक्ट करता तेन्ना चडूय व्हडलें अशें नांव सिलेक्ट करूंक जायना. कित्याक तेंय सांगता तुमकां. आतां म्हाजें नांव कितें आसा? म्हाज्या चॅनलाचें नांव गोवन गर्ल सुप्रिया अशें नांव आसा. हें सर्च करपाक सुद्दां इजी जाता. बट तेंच जर हांव परत अशें दवरी, गोवन गर्ल सुप्रिया सुशांत शेटये अशें जर हांव नांव दवरी जाल्यार तें सर्च करपाक सुद्दां कितलें डिफिकल्ट. आनी मेन म्हटल्यार कोणाकूय याद दवरपाक सुद्दां खूब त्रास तें. आनी सपोज जर तुमी कोणाकूय अशें सांगत की तुमच्या चॅनलाचें नांव कितें आसा, कोणी विचारलें जाल्यार तुमी सांगतली न्हय. आतां हांव सांगतलें न्हय की गोवन गर्ल सुप्रिया सुशांत शेटये. हें नांव तांकां याद दवरपाक कितलें डिफिकल्ट न्हय, आनी त्याच बरोबर तांकां सर्च करपाक सुद्दां कितले त्रास. ताका लागून जेन्ना बीन तुमी नांव सिलेक्ट करता तेन्ना मातशें शॉर्ट आनी युनीक अशें नांव सिलेक्ट करा. म्हणजे जसो तुमचो टॉपीक आसतलो तसो तुमकां नांव सिलेक्ट करचें पडटलें. सो नांवाचें क्लियर जालें आसतलें कशें कितें तें. थर्ड जो पॉयंट आसा तो व्हिडिओ टॉपीक. आतां तुमी चॅनल बी केलो, नांव बी सिलेक्ट केलें, आतां मेन जें आसा तें म्हटल्यार टॉपीक. आतां टॉपीक खंयचो सिलेक्ट करतले, बरोबर न्हय? हो व्हडलो क्वेश्चन. कितें म्हणून आमी टॉपीक सिलेक्ट करतली? सो जेन्ना बी आमी टॉपीक सिलेक्ट करता तेन्ना तेजेर सुद्दां टायम घेवन असो सिलेक्ट करूंक जाय. कारण थोड्यांक भरपूरशी नॉलेज आसता, भरपूरशे जाणांक शिकपाक आवडटा, तेजेर तुमी कितें तुमची नॉलेज दुसऱ्या पर्यंत शेअर करूं शकता. थोड्यांक क्राफ्ट करूंक आवडटा, थोड्यांक कुकींग आवडटा,
तेज्या मागीर थोडे जे आसता ती टेलर असतात, ब्लावज बीन शिवपाक आवडटा, पेंटींग बीन आवडटा, अशे खुबशे ऑप्शन आसा. ब्युटी टिप्स दिवपाक आवडटा. हे तुमचेर डिपेंड आसा, म्हणजे तुमकां एक्चुअली कितें खंयची नॉलेज आसा, खंयची आवड आसा, हॉबी आसा, हे तुमचेर डिपेंड आसा. सो आतां म्हाजो चॅनल कसो आसा, मिक्स कॉन्टेंट आसा. हांवें खंयचो टॉपीक सिलेक्ट करूंक ना. हांव म्हजें रुटीन सुद्दां शेअर करता, कुकींग सुद्दां शेअर करता आनी बाकीचे ट्रॅवल ब्लॉग सुद्दां करता. सो म्हाजें हे मिक्स कॉन्टेंट जालें. बट तुमचे कडेन जर कितें अशें आसा, म्हणजे थोडी ब्युटी पार्लर बीन करतात, म्हणजे ब्युटी कोर्स करतात, तेंचे कडेन ब्युटी टिप्स बीन तुमी दिवं शकता. ते तुमचेर डिपेंड आहा. आतां मेन अशें आसा की जो तुमी टॉपीक सिलेक्ट करता तेज्या अकॉर्डिंग तुमचे चॅनलाचें नांव आसूंक जाय. कळ्ळें? आतां कशें आसा, आतां ब्युटी टिप्स जर दिता जाल्यार ब्युटी क्वीन अशें करूं शकता तुमी. तेज्या मागीर कुकींग चॅनल जर करता जाल्यार कुकींग चॅनल अशें करूं शकता. मागीर विलेज कुकींग अशें बीन तुमचेर डिपेंड आसा. तुमचेर डिपेंड आहा की तुमकां कशें कितें चॅनलाचें नांव बी सिलेक्ट करूंक जाय आनी टॉपीक बीन सिलेक्ट करूंक जाय. सो कळ्ळें आसतलें, टॉपीक बी क्लियर जालो आसतलो आनी तुमकां नांव बी क्लियर जालें आसतलें. जितले जितले हांव हें करता न्हय तितले तितले क्लियर करीत वयता, कारण हांगसर हांवें न्हय सगळें नोट करून घेतल्या, म्हाका बरें जाता न्हय तेका लागून. हे सगळें आतां तुमी केलें. आतां मेन आसता तें चॅनल मॉनिटायज कसो कितें करप. हें व्हडलें न्हय, चॅनल मॉनिटायज कसो कितें करप. सो चॅनल इजिली मॉनिटायज जायना, तेका भरपूरशे टार्गेट आसा, तेन्ना खंय तरी तो मॉनिटायज जाता. चॅनल मॉनिटायज करपाक टार्गेट आसता, ते म्हटल्यार 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जावपाक जाय आनी त्याच बरोबर 4000 वॉच टायम जो आसा तो कंप्लीट जावपाक जाय. हे मेन 2 टार्गेट आसता, ते आमकां चॅनल मॉनिटायज करपाक लागून कंप्लीट करचे पडटा. आनी ते आय थिंक सो न्हय वर्सा भितर कितें तरी कंप्लीट जावपाक जाय. हय, वर्सा भितर कितें तरी कंप्लीट जावंक जाय. सबस्क्रायबर जे आसा न्हय ते इजिली कंप्लीट जाता, बट वॉच टायम जो आसा न्हय 4000 वॉच टायम तो इजिली कंप्लीट जायना. तेका भरपूर असो टायम वयता, कारण न्यू चॅनल आसतना इजिली असो कोण पळोवपाक येना. तेका लागून हे जे टार्गेट आसता न्हय ते भरपूर टायम लागता. म्हाका आय थिंक सो न्हय म्हाजे सबस्क्रायबर इजिली कंप्लीट जाल्ले, 2-3 म्हयन्यान अशें कंप्लीट जाल्ले. बट वॉच टायम जो आसलो न्हय तो इजिली कवर जावंक नासलो म्हाजो, म्हाका मातसो टायम लागलो. सो हे जेन्ना तुमचे टार्गेट कंप्लीट जाता तेन्ना तुमचो चॅनल मॉनिटायज जाता. आनी मॉनिटायज चॅनल जाल्या उपरांत गुगल एडसेन्स बीन ते डिटेल्स तुमकां फिलअप करचे पडटा. आनी तेज्या मागीर आनीकूय भरपूर प्रोसेस आसा. तेज्या मागीर खंय तरी तुमकां पेमेंट बीन येवपाक स्टार्ट जाता. एक्चुअली ना यूट्यूब करप इतलो इजी सुद्दां ना, भरपूरशे टार्गेट आसता, भरपूरशे कितें शिकोवंक गावता. तेन्ना खंय तरी तुमी न्यू एक्सपिरियन्स घेवन शिकतात. आनी हितून अशें बी आसा रोखडो सक्सेस मेळटा, हे गजाली तकलेन धरूं नाकात. बरो टायम वयता, भरपूर टायम वयता, कारण यूट्यूब आसा तो आयज व्हिडिओ घातलो फाल्यां पेमेंट गावलो अशे गोश्टी ना. तेका बरो टायम दिवचो पडटा आनी बरो हार्डवर्क करचो पडटा. आनी मेन म्हटल्यार आपूण करतलेच हे मनान दवरचें पडटा, तकलेन दवरचें पडटा. सो हे सगळें क्लियर जालें आसतलें. सो चॅनल कसो कितें करप हें तुमकां क्लियर जालें, व्हिडिओचो टॉपीक क्लियर जालो, तेच बरोबर नांव कशें कितें सिलेक्ट करप हें क्लियर जालें आसतलें. चॅनल मॉनिटायज कसो कितें जाता हेंय बीन क्लियर जालें आसतलें. सो आतां मेन जें आसा न्हय तें टायटल आनी थंबनेल हे 2 गोश्टी मेन आसा. आतां जेन्ना तुमी चॅनल करता तेन्ना तुमी खूब नवीन आसता, तुमकां मेन म्हटल्यार कोण वळखना. जेन्ना स्टार्टींग आमी चॅनल करता तेन्ना कोण वळखना आमकां, बरोबर. चॅनल करता न्हय तेन्ना आमकां कोणूच वळखना, मेन गजाल आसा. सो आतां टायटल आनी थंबनेल जे आसा न्हय ते मेन इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे थंबनेल जे आसता न्हय ते पळोवन लोक येता व्हिडिओ पळोवपाक. सो ते थंबनेल न्हय तुमचे इम्पॉर्टंट आसा. सो तेका बरो असो म्हणटा तसो हायलायट जाय सारको थंबनेल करूंक जाय. ही मेन इम्पॉर्टंट गजाल सांगता तुमकां, टायटल आनी थंबनेल. म्हणजे जे कोण तुमचे व्हिडिओ पळोवपाक येता न्हय तांकां थंबनेल पळोवनूच कळूंक जाय बाबा ह्या व्हिडिओन कितें आसा, हें कितें शेअर करपाचें आसा. तेका लागून थंबनेल जेन्ना करता तेन्ना सारकें प्रॉपर अशें करा, हायलायट जाय सारकें. आतां थंबनेल करपाक सुद्दां भरपूरशे ॲप येतात जे तुमकां इजी जाता, ते तुमी करूं शकता. प्ले स्टोराचेर आहा थंबनेल मेकर बीन आसा. मागीर इनशॉट आसा तेजेर सुद्दां तुमी थंबनेल करूं शकता. आनी थोडेशे ॲप आसात ते मातशे हाय आसात, म्हणजे जो कोण कॅमेरा बीन यूज करता तांकां लागून बीन अशें आसा. सो 2 ॲप आसात
मेन म्हटल्यार इनशॉटाचेर तुमी करूं शकता. थंबनेल मेकर म्हणून सुद्दां आसा, प्ले स्टोराचेर तुमकां इजिली मेळटलो. त्या मागीर आतां व्हिडिओ बीन करता आमी, एडिट कशें करतले, एडिट करपाक खंयचो ॲप आसा हे बीन तुमच्या तकलेन येयलें आसतलें. सो भरपूरशे आसा. इनशॉट आसा, तेजेर सुद्दां इजिली जाता, म्हणजेच सिंपल आसा, इजी आसा इनशॉट यूज करपाक, तो एक आसा. मागीर VN म्हणून एक ॲप आसा, तेजेर सुद्दां तुमी करूं शकता एडिट. अशे खुबशे एडिटर आसा जो तुमकां इजी जाता न्हय, तो तुमी यूज करूं शकता. सो हे सगळें तुमकां क्लियर जालें आसतलें, बरोबर. चॅनल बीन कसो कितें करप हें मेन म्हटल्यार सगळें क्लियर जालें आसतलें. आतां एक्स्ट्रा अशें तुमकां सांगता, अरे आतां आमी चॅनल केलो, व्हिडिओ टॉपीक बी सिलेक्ट केलो, नांव बी सिलेक्ट केलें, सगळें तर केलें, आतां व्हिडिओ कशी करतली. मेन इम्पॉर्टंट आतां आमी व्हिडिओ कशी करतली, कारण आमकां कॅमेरा फेस करपाक तर इजी ना. आमी कॅमेरा फेस करपाक म्हणटा तशें डिफिकल्ट आहा, केन्ना करूंक ना. आतां कॅमेरा घेवन अशी उलयतली कशी, हें तकलेन येयलें आसतलें न्हय. सेम स्टार्टींग तशेंच जाता. अरे लोकांच्या फुड्यान व्हिडिओ कशें करतलें हांव, कशें हांव कॅमेराच्या फुड्यान उलयतलें, भरपूर हार्ड आसा, जावं शकना. सो सगळें जावं शकता. ट्राय करा. हांवें जेन्ना स्टार्टींग केल्ली तेन्ना हांव अशें मोबायल धरतालें, बुब्बू अशेंच जातालें, म्हाका जायनासलें, इजी ना तें कॅमेरा घेवन उलोवप. स्पेशली लोकांच्या फुड्यान पब्लिकान वचप उलोवप इजी ना. बट आमकां कितें करूंक जाय, आमकां करूंकूच जाय. चॅनल ओपन केलो, आमकां तें करूंकूच जाय. यूट्यूबर जावपाक जाय न्हय तुमकां, सो हें करचें पडटलें. सांगता तुमकां कशें कितें तें. काय ना, फकत मोबायल घेवपाचो, कॅमेरा ऑन करपाचो, व्हिडिओ ऑन करपाचो. सपोज बॅक कॅमेरान जर तुमकां जायना, बॅक कॅमेरान अशें उलोवचें पडटा. बॅक कॅमेरान जर तुमकां जायना, कळना न्हय बॅक कॅमेरान आमी कशी उलयता ती, फ्रंट घेवपाचो, असो घेवपाचो, हाय गायज अशें म्हणून उलयत वचपाचें, उलयत रावपाचें. घरांतल्या घरान हें ट्राय करा. घरांतल्या घरान तुमकां लज दिसता, एक रूम घेयात, खंयचो तरी सिलेक्ट करात, बंद करा दार आनी प्रॅक्टीस करात. प्रॅक्टीसूच खूब इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्या गोष्टीक प्रॅक्टीस खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो मोबायल घ्या आनी बडबडूंक स्टार्ट करा. जें मनाक येता तें बडबडा. बडबडलें, जें कितें तुमकां सांगूंक जाय तुमच्या ते चॅनला बद्दल तें सांगात. एकाच फावटीन सगळ्या गोश्टी जायना. खंयचीच गोश्ट तुमी करपाक गेल्यार एका फावटीन जायना. ट्राय करूंक जाय. सो एका गोश्टीन ट्राय करा, चेक करा की बाबा आपूण कशें उलयलें, कितें चुकलें हांव परत घेया कॅमेरा, मोबायल, परत उलोवंक स्टार्ट करा. अशें करून करून प्रॅक्टीस करा. हेंय बीन जायना जाल्यार म्हणटा तशें ग्लासाच्या फुड्यान वचा, थंय ट्राय करा. हे गायज कशी आसा तुमी सगळीं, हें ट्राय करा. ट्राय करून करून तुमी शिकतली. डायरेक्ट तुमचे कडेन जावचें ना. कारण न्हय, कॅमेरा फेस करपाक इतलें इजी ना. भरपूर एफर्ट लागता कॅमेराच्या फुड्यान उलोवपाक. म्हाकाय बीन सेम जातालें, टपट जातालें सामकें. कशें उलयतलें काय हांव, कोण कितें म्हणटलें काय, अशे प्रश्न येतात खूब. बट मागीर संवय जाता. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां, म्हणटा तशें कॅमेरा कसो फेस करप. आतां चॅनल करता म्हणजे आमकां बरो क्वॉलिटीचो मोबायलूय जाय पडटलो अशें तुमी चिंतता आसतलीं न्हय, तर ना. कॅमेरा नाका, कांयच नाका. फकत एक सादो मोबायल घेया आनी उलोवपाक स्टार्ट करा. पयल्याच फावटीन सगळे गोश्टी जायनात. आमकां प्रॅक्टीसूच करची पडटा, तेन्ना खंय तरी आमी यूट्यूबर जाता. मेन न्हय, तकलेन यूट्यूबर जावपाचें धरा. आमकां यूट्यूबर जावपाचें आसा, हें तकलेन दवरा, सगळें जातलें. म्हाज्या तकलेन इतलेंच आसलें, कितेंय जावं म्हाका करपाचें आसा. कोण कितें बी म्हणो, म्हाका करपाचें आसा. तेका लागून आयज हांव हांगसर आसा. ही थोडीशी नॉलेज तुमच्या पर्यंत पावयता. ओके, सो आतां हें सांगता तुमकां, चॅनल केलो म्हणजे खुबश्या जाणांच्या तकलेन आसतलें, अरे आमकां कॅमेरा जाय पडटलो, बरी रिंग लायट जाय पडटली, बरो ट्रायपॉड जाय पडटलो, भरपूरशें इन्वेस्टमेंट करचें पडटलें. ना, हांवें झिरो हितून इन्वेस्ट केल्लें. झिरो हितून कितें जाणा, होच म्हाजे कडेन ओप्पो F19 हो मोबायलानूच हांवें ह्या मोबायलानूच सगळें केलां. स्टार्टींग आय थिंक सो 2-2.5 सबस्क्रायबर, 2.5 खंय, कितें तें 2-2.5 हजार सबस्क्रायबर हांवें हितून केल्ले आसा.
हेतून हांव व्हिडिओ करतालें. स्टार्टींग म्हजे कडेन कॅमेरा बीन कांय नासलो, ट्रायपॉड सुद्दां नासलो. हांव डब्याचेर दवरतालें मोबायल, असो दवरतालें आनी उलयतालें, कळ्ळें. आतां किचनान सुद्दां रेसिपी करूंक जाय, सेम हांव कितें करतालें, डबो घेतालें, डब्याचेर असो मोबायल दवरतालें आनी रेसिपी शूट करतालें. सपोज जर आमकां करूंक जाय जाल्यार आमी कसलोय जुगाड करूं शकता. गरजेचें ना की हाय इन्वेस्ट करूंक जाय. जितली म्हाजे कडेन नॉलेज आहा तितली शेअर करता, कारण हांव सुद्दां नवीन आसा, हांव सुद्दां हे गोश्टी शिकता. म्हाका खरें सांगूं, म्हाका फकत 1.5 वर्स जाला, 1.5 वर्स जाला युट्यूबार येयल्या, फकत 1.5 वर्स जाला. इतलेंच, हेज्या वयर जावंक ना म्हाका. हांवूय न्यू आसा, खुबश्यो गजाली शिकता, बट म्हाजो चॅनल तुमी पळोवंक शकता 1.5 वर्सान. हां, सो अशें आसा. आतां ट्रायपॉडाची गजाल येयली. कॅमेरा तुमकां कळ्ळो आसतलो, मोबायलाचो कॅमेरा खूब बरो आसता, हेतूनूच ट्राय करा. स्टार्टींग इन्वेस्ट करूंक वचो नाकात. मेन म्हटल्यार आमकां कळोंक जाय, मेन म्हटल्यार आमकां उलोवपाक कॉन्फिडन्स आसूंक जाय. कॉन्फिडन्स येयल्या उपरांत तुमी बऱ्या एका गोश्टीक इन्वेस्ट करा. तेच्या पयलीं इन्वेस्ट करूं नाका, कारण तुमी नवीन आसात. सो बेश्टे पयशे वेस्ट करपाचे ना. हां, सो ट्रायपॉड जो आसा न्हय, तो जुगाड करा. कितेंय करा, असो बीन दवरा मोबायल, असो बीन डब्याचेर दवरा. कितलेशे किचनान कितलें कितें कितें पडलेलें आसतालें, डबो आसतात, तोप आसतात आनी कितें आसता, तेजो जुगाड करा. ते केन्ना यूज येतले आमकां, तेजो जुगाड करा आनी यूज करा. आतां थोड्यांचो आवाजा बद्दल सांगता. आतां म्हाजो आवाज एकदम वा 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 असो आसा. हांगा उलयलें सुद्दां थंय आयकूंक येतलें असो आवाज आसा म्हाजो. थोड्यांचो आवाज आसता न्हय, तो स्लो आसता, खूब स्लो आसता. तेका आतां तुमी कितें करतले न्हय, एक तर मातशें उलोवंक शकता, अदरवायज तुमी एक सिंपल असो 200-300 रुपयाचो मायक घेवंक शकता, जो मोबायलाक कनेक्ट जाता हांगसर. तो घेवंक शकता, हांगसर लावंक शकता, उलोवंक शकता तुमी. हांवें स्टार्टींग मायक घेतलेलो, बट मागीर म्हाका रियलायज जालें मायकाकून म्हाजो ओरिजिनल आवाज आसा तो एकदम फास्ट आसा सामको. तेज्या आनी तेजें कॉम्पिटिशन ना. सो तुमकां मायक जर घेवंक जाय, 200-300 रुपयाचो मायक घ्या. हांव तुमकां पयलींच सांगता, चड इन्वेस्ट करपाची गरज ना. जो मेरेन आमी परफेक्ट जायना तो मेरेन इन्वेस्ट करपाचें ना. बेश्टे पयशे वेस्ट करपाचे ना. मम्मी कडेन पयशे मागले, पप्पा कडेन पयशे मागले, पप्पा म्हाका हें करूंक जाय, चॅनल मातसो मायक दी, हें करूंक जाय मम्मी मातशें, ना, ते गोश्टी मागपाचेच ना. पयलीं परफेक्ट जावपाचें आनी मागीर गोश्टीक इन्वेस्ट करपाचें. मायक क्लियर जालो आसतलो तुमकां. आतां ट्रायपॉडाचें सांगता. तुमकां जर गरज पडलीत जाल्यार 200-300 रुपयाचो ट्रायपॉड बरो येता, तो तुमी यूज करूं शकता. म्हाजे कडेन एक ट्रायपॉड आसा, फाटल्यान दिसता की नकळो, तो हांव पयलीं यूज करतालें. आतां म्हाका तो यूज जायना, हांव मोबायलान शूट करिना न्हय, सो म्हाका तो यूज जायना. बारीक बारीक गोश्टी तुमकां डिटेल्सान हांव शेअर करता. व्हिडिओ मातसो व्हडलो जावंक शकता, कारण म्हाजे कडेन जाता तितलें शेअर करता. ओके, हें सगळें जालें. आतां मेन आतां सबस्क्रायबर न्हय, सबस्क्रायबर कशे येतले आमच्या चॅनलाचेर. सो व्हिडिओ बीन सगळे केल्या उपरांत कोणाच कडेन वचो नाकात, कोणा कडेन वचो नाका की प्लीज सबस्क्रायब कर. आपल्या चॅनलाचें लिंक शेअर केलें, मातशे भावा म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करता, फ्रेंडांक शेअर करता. आमी हांवें जी मिस्टेक केल्या ती तुमी करूं नाकात प्लीज. हांवें ही मिस्टेक स्टार्टींग केल्या. हांव म्हाज्या वॉट्सॅपार म्हण, इंस्टाग्रामार म्हण, फेसबुकार म्हण, सगळ्यांक लिंक शेअर करतालें, म्हाका सबस्क्रायब करा, म्हाका सपोर्ट करा, म्हाका म्हणटा तशें सबस्क्रायब करा, लायक करा, कमेंट करा. नाका, ही मिस्टेक तुमी करूं नाकात, कारण म्हाका तुमचो लॉस जाल्लो नाका. कित्याक जाणा, आमी प्रत्येकाक सांगता सबस्क्रायब कर, सबस्क्रायब कर, ते सबस्क्रायब करतात, बट आमचो व्हिडिओ पळयनात. तांकां इंट्रस्ट नासतलो न्हय, आमी मुद्दाम तांकां वचून सांगता प्लीज मातशें सबस्क्रायब कर म्हणून, बट ते व्हिडिओ पळोवचे ना, कारण तांकां इंट्रस्ट नासतलो. आतां थोडे जे अशें आसता, डेली रुटीन हांव शेअर करता, डेली रुटिनान कितें येता, रांदप येता, सारन मारप येता, आनी कितें येता. थोडे कितें चिंततले, आरे हे तर सारन मारता, हे तर रांदता, हेच्या व्हिडिओन आनी कितें आसा, अशें थोडे चिंततले. सो सबस्क्रायब करून व्हिडिओ थोडी ना तुमचे पळयतले, तुमकां मेन आसा ते व्हिडिओ पळोवपाक जाय. सबस्क्रायबर जे आसा न्हय, ते आपूण म्हणून येवपाक जाय तुमच्या चॅनलार, रियल सबस्क्रायबर येवपाक जाय. तुमच्या भितर कितें तरी तांकां आवडटलें तेन्ना ते येतले. मुद्दाम मागों नाकात सबस्क्रायब करा 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 म्हणून. खरेंच सांगता, ही मिस्टेक हांवें केल्या, तुमी अजिबात करूं नाका. खरें सांगता, कितें जाणा,
खुबश्या जाणांनी म्हाका काल कमेंट केल्ले, इंस्टाग्राम केल्लो की चॅनलाक सबस्क्रायब कर म्हणून. बट हांवें तांकां थंय सुद्दां सांगलें हांव तुमकां सपोर्ट करता, म्हाजी नॉलेज जी आसा ती तुमचे बरोबर शेअर करता. बट अशें कोणा कडेन वचो नाका सबस्क्रायब कर म्हणून. ते करतले तुमकां व्हिडिओ पळोवचे ना. मेन इम्पॉर्टंट आसा व्हिडिओ पळयल्ले, कळ्ळें न्हू. हे क्लियर जालें आसतलें. एक न्हय टॉपीक क्लियर करता, तितलें म्हाका याद उरता न्हय तितलें हांव क्लियर करता. ओके, सो कोणा कडेन वचो नाकात. आनी दुसरी गजाल, जशें की तुमी सबस्क्रायब कर म्हणून दुसरे कडेन वचो नाका, तशेंच तुमी दुसऱ्या कडेन हेल्प मागूंक सुद्दां वचो नाकात. हें हांव बी सांगता. हांवें चॅनल स्वताहून केला, माझे सबस्क्रायबर्स गेन स्वताहून केल्या. स्टार्टींग हांव वयतालें सबस्क्रायबर मागोवंक, मागीर म्हाका रियलायज जालें अरे हांव मिस्टेक करता मागोवन. ते रियल सबस्क्रायबर नासतात न्हू, ते आमकां एक हेल्प करतात सबस्क्रायब करून. बट आमकां तशें नाका ना. त्याच बरोबर आमी स्वताहून शिकोवंक जाय गोश्टी. हांव स्वताहून शिकलें चॅनल कसो कितें करप, कशें व्हिडिओ घालप, कशें थंबनेल करप, कशें टायटल करप, मेन म्हटल्यार कसो व्हिडिओ एडिट करप. आनी दुसऱ्यांचे व्हिडिओ पळयात, ती कशी कितें उलयता, कशें कितें. हांव न्हय स्टार्टींग व्हिडिओ पळयतालें, पळोवन दुसऱ्याचे, मागीर हांवें चॅनल केलो. स्टार्टींग आमकां शिकचें पडटलें, दुसऱ्यांचे व्हिडिओ पळोवचे पडटले. कळना जाल्यार म्हाजेच व्हिडिओ पळयात, हांव कशें स्टार्टींग उलयतालें, आतां कशें उलयता तें. सो हे गोश्टी सगळे तुमकां ऑनलायन शिकोवंक गावता. दुसरे कडेन वचपाची गरज ना. हांव खरें कोणा कडेन वचोंक ना की थंबनेल कशें करूंक जाय मातशें दाखय, टायटल कशें कितें करूंक जाय दाखय, नाका. ही हेल्प घेवं नाकात. तुमी स्वता शिका. जितले स्वता शिकात तितले वयर वयतले. आनी तुमकां बी आपलो एक एक्सपिरियन्स मेळटलो. आपूण चुकता न्हय, ही गजाल चुकता जाल्यार ती परत शिकोवंक मेळटा. भिवपाचें ना, कांय चुकना. चुकलें सुद्दां जाल्यार शिकपाचें. हांवें चुकोनूच शिकलेलें आसा. हांव खुबशे गजाली आतां सुद्दां चुकता. हांव सगळे गोश्टी न्हय तुमकां यूट्यूब शिकयतलो. थंबनेल कशें कितें करप यूट्यूबार शिका, टायटल कशें कितें करप यूट्यूबार शिका, टॅग घालपाक यूट्यूबार शिका, एडिट सुद्दां करपाक तुमी शिकूं शकता. त्याच बरोबर कशें कितें उलोवंक जाय हें सुद्दां सगळे डिटेल्सान यूट्यूब तुमकां शिकयतलो. सगळे टायटल, थंबनेल, एडिटींग सगळें. दुसरे कडेन वचो नाकात. आपूण जितलें शिकत न्हू तितलें आपल्याकूच बरें जाता. सो हें क्लियर जालें आसतलें. आतां चॅनलाची ग्रोथ कशी, आमचो चॅनल कसो वयर वयतलो, सबस्क्रायबर आपूण अशें कशें येतले, आमचो व्हिडिओ केन्ना वायरल जातलो अशें तुमच्या तकलेन येता न्हय. सो तें आमी सांगूं शकना खंयचो व्हिडिओ केन्ना वायरल वचत, खंयच्या व्हिडिओ कितले व्ह्यूज येत, खंयचो व्हिडिओ डावन वचत, खंयचो व्हिडिओ एकदम फास्ट फॉरवर्डींग करून म्हणजे अप वचत, वयर वचत. हे गजाली आमच्या हातीन नासता. कळ्ळें ना. हे गजाली आमच्या हातीन नासता. ते सगळे म्हणटा तशें यूट्यूबाचेरूच आसता. खंयचो व्हिडिओ तुमचो फुडें वयतलो, खंयचो डावन वयतलो, हे सगळे यूट्यूबाचेरूच आसता. आपूण फकत मेहनत करपाची. आपूण डेली जे काम आसा आपलें तें करपाचें, यूट्यूबाचेर व्हिडिओ घालपाचे, हें आपलें काम आसा. यूट्यूबाचेर रोखडो सक्सेस मेळना. मेन म्हटल्यार हार्डवर्क करचो पडटा. पेमेंट सुद्दां तुमकां इजिली मेळना. बरें वर्सां घालवची पडटा. थोडी अशी आसात की खूब जाणां 2-3 वर्सां जालीं तरी पेमेंट येयना. हार्डवर्क केल्या शिवाय पेमेंट येयना. आयज एक व्हिडिओ अपलोड केलो, फाल्यां तो वायरल वयतलो, फाल्यां पेमेंट येतलो, हे तकलेन धरूं नाकात. पेमेंटाच्या तकलेन धरूच नाका. युट्यूबर जावपाच्या पेमेंट धरूं नाकात तकलेन इतलें धरा आपले युट्यूबर जावपाच्या, आपल्याक कशें करून व्हिडिओ घालपाच्या, बरे व्हिडिओ घालपाच्या, बरें कितें तरी लोकां पर्यंत पावोवपाचें आसा, एक नांव करपाच्या, अशें करून व्हिडिओ घालात. कळ्ळें. सो भरपूरशे टॉपीक आय थिंक सो हांवें क्लियर केले, भरपूरशे पॉयंट क्लियर केले. आनी अशें आसता यूट्यूबाचेर रोखडो सक्सेस मेळना. भरपूर मेहनत करची पडटा. आनी तें काम आसा, कामूच म्हणू शकता, कारण आमी अर्न करता तेतूनसून. सो तें कामूच जालें. आनी खंयचोच काम केल्या शिवाय आमकां पेमेंट गावना. तशेंच यूट्यूबाचेर सुद्दां आसा. जो मेरेन आमी हार्डवर्क करिना तो मेरेन आमकां पेमेंट गावना. कळ्ळें. आनी भरपूरश्यो गोश्टी यूट्यूबार शिकोवंक गावता. ते शिकात, भरपूर फुडें वचात. म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो.
बट मेन जे हांवें टॉपीक तुमचे बरोबर शेअर केले ते लक्षात दवरा. केन्नाय म्हाजी बीन जर्नी तुमचे बरोबर शेअर करता. मागीर 10K सबस्क्रायबर जाले ना एका म्हाजी जर्नी तुमचे बरोबर शेअर करतले. हांवें कसो कितें यूट्यूब चॅनल केलो, हांवें खंयचे प्रॉब्लम फेस केले, म्हटल्यार ना पब्लिकान वचोन सुद्दां तुमकां उलोवपाक जावचें ना, स्टार्टींग जावचें ना. बट तुमी ट्राय करा. आनी जेन्ना बी व्हिडिओ स्टार्ट करतना एक पॉयंट हांव विसरलें सांगपाक तुमकां, रिंग लायट बीन घेवपाचे भानगडीक पडो नाकात. ते पयलीं घेवपाची गरजूच ना. कितें करात, जेन्ना फोकस पडटा ना, नॅचरल फोकस आसतातूच, नॅचरल लायट म्हणटात थंय, ती यूज करा. तेजेर व्हिडिओ करात. खंय तरी बरो फोकस येता विंडो कडेन बीन. आतां सुद्दां हांव तेच शूट करता. विंडो कडेन बसलां हांव आनी थंय शूट करता. रुमांतली विंडो आसा पळयात थंय, कारण बरो फोकस येता नॅचरल, तो यूज करात. पयशे वेस्ट करूं नाकात. परत सांगता तुमकां, बेश्टे खंयच्याय गोश्टीक पयशे वेस्ट करूं नाका. पयलीं शिकपाचें आनी मागीर इनवेस्ट करपाचें. कळ्ळें? आनी कितें क्वेरी आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सुद्दां तुमी विचारूं शकता. सपोर्ट तर म्हाजो सदांच आसतलो तुमकां. म्हाकाय बीन बरें दिसतलें म्हाजे गोंयकार भाव भयणी वयर सरता, युट्यूबर जाता, म्हाजे बरोबर येतात. म्हाकाय खूब बरें दिसतलें. खूब बरें दिसतलें, कितलें बरें दिसतलें, कारण म्हाका खबर आसा खुबशे जाणां अशीं आसा ती घरा बसल्या बसल्या अर्निंग करूंक सोदता. स्टार्टींग म्हाका भरपूरशी मॅसेज करताली की आमचो धाकटो बेबी आसा, आमी जॉबाक वचूं शकना, घरा बसून कशें अर्निंग करपाचें. सो तुमी घरा बसल्या सुद्दां करूं शकता. काय ना, रेसिपी दाखया, जी कितें तुमचे कडेन नॉलेज आसा ती शेअर करा. घरा बसल्या बसल्या करूं शकता. बट रोखडें अर्निंग स्टार्ट जायना, मातसो टायम लागता. म्हाका फकत 1.5 वर्स जाला. बट भरपूरश्यो गोश्टी हांवें शिकले. हितून खुबश्यो गोश्टी शिकले आनी फुडें बीन खुबश्यो गोश्टी शिकतले. सो केन्ना म्हणटा तसो टायम वयता हे सांगूं शकना. सो आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो, कारण खुबशे उलयल्या उपरांत व्हिडिओ लॉंग जाता ना. आनी प्लीज हो व्हिडिओ फूल पळयात. इम्पॉर्टंट आसा तुमकां लागून. बारीक गोश्टी शिकात. आनी मे बी हांव विसरलें आसत जाल्यार मागीर केन्ना परत शेअर करता. थोडेशे गोश्टी परत म्हणजे याद उरना ना, विसरोंक जाता. तरी बट आय थिंक सो हांवें क्लियर केलें. मेन गजाल, व्हिडिओ एंड करचे पयलीं मेन सांगता तुमकां गजाल एकदम स्ट्रिक्टली. कोण कितेंय म्हणो तुमकां फरक पडोंक जायना. तुमच्या मायंडान आसा आपली वळख करपाची, आपल्याक यूट्यूबर जावपाचें, आपल्याक एक बरी गोश्ट शिकपाची. हे मायंडान आसा जाल्यार सरावंडींग लोक कितें म्हणटा, कशें म्हणटा, आरे कसले व्हिडिओ करता, आरे हें कितें घेवन बसला, हे सगळे लोक म्हणटले. बट तुमी धरूं नाकात. तुमचेर इफेक्ट जातलो. तुमी करूंक पावची ना हे जर तकलेन दवरीत जाल्यार. हे गोश्टी सोडून दियात. तुमी इतलें धरा, आपल्याक करपाचें आसा हे तकलेन दवरा. बस हांवें हेंच तकलेन दवरलें. इवन तुमी पब्लिकान वयता, लोक कितें म्हणटले, आरे लज दिसता ना, कॅमेरा घ्या, उलोवंक स्टार्ट करा. ती 2 मिनटां उलयतली, विसरतली तुका. तुजें काम जाता ना, 2 मिनटांनी ती तुका विसरतली. हे कितें बडबडटा कॅमेराचेर उलोवन ती 2 मिनटांनी विसरतली. बट तुमच्या तकलेन 2 मिनटांनी विसरोंक जायना तुमी. आरे कितें करूंक जाय आसलें आपलें. कळ्ळें ना? सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून. आनी मेहनत करा, भरपूरशी मेहनत करा. हांव तुमकां सपोर्ट करता. म्हाजो सपोर्ट तर तुमकां असोच आसतलो. कितें हेल्प जाय पडली, कितें क्वेरी आसा, म्हाका इंस्टाग्रामार विचारा, वॉट्सॅपार विचारा, बिंदासपणे विचारा. बट मेहनत करा. ओके, सो चला बाय.